नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक हे सरणींतू आजी भारताचो ख्यात विज्ञानी डॉक्टर बंटवाळ जयंत बाळिगा हांगेले वळख दितस. इन्सुलेटेड गेट बायपोलार ट्रान्सिस्टराचो आविष्कार करून ख्याती पाविलो बंटवाळ जयंत बाळिगा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जावन आशिल्ले. हांनी भारतीय विद्युत अभियंतो वीज अर्धवायू उपकरणांतल्या वावराक लागून चड वळखतात. 1993 वर्सांतू स्मार्ट पॉवर तंत्रज्ञानाच्या आविष्काराक कारणीभूत जाल्लेल्या वीज अर्धवायू उपकरणांतू योगदान दिल्ल्यान बाळिगाक नॅशनल अकॅडमी ऑफ इंजिनियरिंगांतू वांगडी म्हणून वेंचून आयले आणि 2024 वर्सांतू IGBTच्या आविष्काराक लागून तांकां फिनलँड मिलेनियम तंत्रज्ञान पुरस्कार फावो जालो. बंटवाळ जयंत बाळिगा 28 एप्रिल 1948 इसवींतू जल्मले. तांगेले बापाय बंटवाळ विठ्ठल मंजुनाथ बाळिगा भारताचे स्वातंत्र्या पयलो विद्युत अभियंत जावन आशिल्ले. बाळिगाले शिक्षण बेंगळुराचे बिशप कॉटन बॉयज स्कूलांतू जाल्ले. 1969 वर्सांतू मद्रास IIT सावन BTech पदवी, रेन्सिलर पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट सावन MS आणि PhD पदवी मेळयली. भारतीय दूरचित्रवाणी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांची स्थापणूक करपाक बाळिगाच्या बापायची महत्वाची भूमिका आशिल्ली. भुरगेपणांतू ताच्या बापायन ताका खूब प्रेरणा दिली. बाळिगाक हायस्कूलच्या दिसांनी IEEE प्रोसिडींग वाचपाची याद जाता, जी ताच्या बापायन घरा हाडिल्ली. बाळिगान साबार 15 वर्स अमेरिकाच्या न्यूयॉर्कांतू जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटरांतू काम केले. 1980च्या सुमाराक त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी आणि विद्युत अभियांत्रिकी ह्या दोन प्रवाहांतल्यान शास्त्रांचो मेळ घालपी इन्सुलेटेड गेट विध्रुवी ट्रान्सिस्टर सोदून काढलो. ते एक ट्रान्सिस्टर स्विच आसून ते एक वेळा सोदून काढल्या उपरांत तत्कालच उत्पादनेक हाडले. ताजे निमित्त ग्राहकांक $15 ट्रिलियन परस चड खर्चाची बचत जाल्या आणि स्मार्ट ग्रिडा खातीर आधार तयार जावच्याक लागला. रांदपाकुडांतले उपकरणां, वैजकीय उपकरणां, वीज गाडयो, वीज जाळये मेरेन वीज वापरपी जायत्या मशिनांनी आणि उपकरणांनी हे साधन वापरांतू आस. 1988 इसवींतू उत्तर कॅरोलिना स्टेट युनिव्हर्सिटींतू प्राध्यापक म्हणून कामाक लागले. 1997 इसवींतू तांकां डिस्टिंग्विश्ड युनिव्हर्सिटी प्राध्यापक म्हणून बढती मेळ्ळी. इलेक्ट्रॉनिक्सांतू तांणी एमिरेट्स प्राध्यापक म्हणून नवे करचे काम चालूच दवरले. तांणी अर्धवायू तंत्रज्ञानाचेर आदारिल्ले उत्पादनां तयार करची 3 कंपनी स्थापन केल्यात. बाळिगाक तांणी केलेले संशोधनेक लागून खूब मान सन्मान लाभल्यात. तांणी नॅशनल अकॅडमी ऑफ इंजिनियरिंग आणि युरोपियन अकॅडमी ऑफ सायन्सेसाचो सांदो जावन आशिल्ले. ते नैशी IEE फेलो जावन आसत. तांकां 1991 इसवीचे IEE नेवल प्रशस्ती, 1993 इसवीचे IEE मॉरिस लॅबमॅन स्मारक प्रशस्ती,
1988 वर्षाचे IEE जे एबर्स प्रशस्ती, 1999 वर्षाचे IEE लॅम पदक लाभला. तांगे लागी 120 US पेटेंट असत. 1997 वर्सांतू ट्रान्सिस्टर आविष्काराचे 50वे वर्साच्यो सुवाळ्याच्यो स्मरणार्थ सायंटिफिक अमेरिकन नियतकालिकेन तांकां सेमीकंडक्टर क्रांतीच्यो 8 योद्धाले पट्टींतू मेळयला. 2011 इसवींतू इंजिनियरिंगांतू अमेरिकाचे अत्युन्नत प्रशस्ती जावन आशिल्ले राष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि नाविन्यते पदक अध्यक्ष बराक ओबामा हातान दिवन गौरव केला. 2014 इसवींतू समाजाक बहु उपयोगी आशिल्ले विद्युत सेमीकंडक्टर साधनाचे आविष्कार, अनुष्ठान आणि वाणिज्यीकरणा खातीर IEE मेडल ऑफ ऑनर प्रशस्ती दिवन गौरव केला. 2015 वर्सांतू तांकां इन्सुलेटेड गेट बायपोलार ट्रान्सिस्टराचे आविष्कार, अभिवृद्धी आणि वाणिज्यीकरणा खातीर जागतिक इंधन प्रशस्ती फावो जाला. 2016 इसवींतू बाळिगाक नॅशनल इन्व्हेंटर्स हॉल ऑफ फेम प्रवेश लाभला. तेच वर्स IIT मद्रासांत जाल्लेल्या 53वे घटिकोत्सवाचो मुखेल सोयरो आसून त्या सुवाळ्यांतू गौरव डॉक्टरेट पुरस्कार प्रदान केला. 30 ऑक्टोबर 2024 इसवींतू बाळिगाक फिनलँडांतू €1,000,000 मिलेनियम प्रशस्ती लाभल्या. त्यांनी फंडामेंटल्स ऑफ पॉवर सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस, मॉडर्न सिलिकॉन कार्बाइड पॉवर डिव्हाइसेस, गॅलियम नायट्रेट सिलिकॉन कार्बाइड पॉवर डिव्हाइसेस मळले पुस्तक बरोवन प्रकट केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन भारताचो ख्यात विज्ञानी डॉक्टर बंटवाळ जयंत बाळिगा हांगेलो आठव करता ती नमस्कार.